नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां पळय एका धवे वाटाणे म्हणटा. असले धवे वाटाणे आनी असले ग्रीनूय आसता तेन्ना हांवें आयज धवे घेतल्या. हाची न्हय तुमकां हांव उसळ करून दाखयतां. आनी हे चणे राती हांवें फुगत घातलेले उदकान आनी आतां ते हांवें निवळ 4दा तरी धुले, म्हणजे ते निवळ जाले न्ही. आनी आतां ते हांव कुकरान घालतां आनी शिटयो दितां. आनी बाकीचे साहित्य आसा ते तुमकां मागीर सांगता. आतां हे पळय चणे आसा पळय ते अशे कुकरान घालपाचे. आतां हे सगळे हांवें कुकरान घातले आनी आतां तातूंत न्ही हे पळय मीठ घालपाचें. मीठ घातले आनी तातूंत उदक घालपाचें. आनी मीठ तुमचे चणे आसा त्या प्रमाणे रुचीक घालपाचे. आनी उदक आसा पळय ते तशेंच. आतां तुमी थोडे चणे घेतले तर उदक थोडे, ज्यादा चणे घेतले तर उदक मातशें ज्यादा लागतले. हें आपल्याक कशें कळटा तर हे पळयात, हे आतां चणे आसा न्ही ताच्या वयर येयला हे पळय. इतले इतले वयर आयला तितलेच पुरो, नाजाल्यार ते उदक मागीर ज्यादा जातलें म्हणून. आनी थोडे चणे उकडप बी ना न्ही, तेका शिटयो मागीर आपूण ज्यादा दिवपाच्यो. पयलीं कमीच शिटी दिवपाची आनी पळोवपाचे चणे उकडल्या की ना अशें, नाजाल्यार ते चणे सगळे मोव मोव जाता. आनी कोणाक आतां एसिडिटी बीन आसा पळय, कोणाक एसिडिटी खूब जाता आनी गॅस कशी पोटान जावन त्रास जाता मागीर न्ही, ताका लागून तेंच्यांनी न्ही कुकरान ते उकडिना चणे जर तेंच्यांनी तोपान घालून उदक घालून ते खतखतले उदक की ना बरें कडक जाले की मागीर चणे भितर घालपाचे आनी उकडपाचे मीठ घालून. तशेंय उकडल्यार जाता आनी कुकरानूय उकडल्यार जाता. हांवें आतां कुकरान घातला. आतां हांव त्यो शिटयो काडटा. आतां हे पळया चणे हे पळय कुकरांतले तोपान काडले पळय, बरें उकडले पळया, बरें उकडले न्ही. आतां ताका वाटण करपाचें. ते साहित्य कितें लागता तर सोय, गरम मसाला, इल्लेशें गोड, मीठ, लाल तिखट, हळद, सासवां, करवील, हिरवी मिरची आनी तेल. आनी कितें आसता, कोणाक हिरवी मिरची नाका आसता तेंच्यांनी घालप ना, कोणाक फोण्ण दिवपाची ना न्ही तेंच्यांनी फोण्ण ना दिल्यार जाता. आनी तशी केल्यार बरी लागता आनी अशीय केल्यार बरीच लागता. आतां न्ही हांव कितें करता, हें आसा तें मातशें मिक्सरार काडटा. हे पळया आतां हे पळय अशें जाडसर वाडपाचें, तें बारीक करपाचें ना. हे पळया पयलें. आनी हे चण्याचेंच उदक घातलेलें भितर हांवें, म्हणजे आतां हें न्हू हातून ओतपाचें. भितर इल्लेशें मीठ घालपाचें. वदळ मीठ घातला तरी पण आतां मीठ इल्लें घालपाचें. गोड घालपाचें. गरम मसालो घालपाचो. वाटतानाय घातल्यार जाता आनी आतांय घातल्यार जाता. आनी इल्लीशी हळद घालपाची. हे मिक्स करपाचे. आनी परत गॅसीर दवरपाची. ही पळय बरी मिक्स जाली आनी हातून आतां उदक आसा न्ही, हे पळय उदक आसा ते कितें करपाचें, इल्लें कमी करपाचें आनी दवरपाचें. तुमकां दाखयता मागीर तें आपुणूच सुकता. आनी हितून आनी कांय घालपाचें ना, फक्त इल्ली दिता फोण्ण. बाकी सगळे जाले भितर, सगळे मसाले घातले जाले. आतां फक्त हितूंतले उदक आटोवपाचें. आनी समजा तुमचे आतां कुकरान चणे घातले आनी ते चणे खूब उकाडले तर तुमी कितें करा, भितरतलें उदक लिप्प काडून उडया. आनी न्ही सोय बी न्हू सुक्की वाटा आनी अशीच भितर घाला आनी मसालो घाला आनी मिक्स करा, म्हणजे बरी जाता उसळ मागीर. तातूंत आनी मिक्सरार बीन घालता आसतना उदक घालूं नाका अजिबात.
कित्याक जाणा उदक घातलें जर तें पातळ जावन मागीर ती खंयच्या खंय दिसतली आनी जातली, ताका लागून वेवस्थीत दिसपाक जाय न्ही तर न्ही तुमी अशें करा, खूब उकाळल्यार चणे आनी कमी उकाळल्यार उदक ते चण्याचेच घालून वाडपाचे. हे पळय आतां जावनी ती बारीक गॅशीर तितल्यान आनी मदीं मदीं धवळपाची नाजाल्यार ती सकयल लागता. ते पॅन गरम जाला, तातूंत 1 चमचो तेल घातला, हे पळयात, आनी 1 चमचो घालता. आनी आतां न्ही तातूंत कितें करपाचें, हिंग आसा जर तुमी घातल्यार जाता आनी ना जर ना घातल्यारूय जाता. कढीपत्ता आनी हिरवी मिरची, आणि असं करविलाची आनी हिरव्या मिरचीची फोण्णां दिली काय ना उसळेक वास बरो येता. आतां तातूंत पळय हिंग इल्लोसो घालता आनी न्ही हे पळय सासवां घालता, राई म्हणटा तेका सासवां. आता ही जाली, आता ही पैठण घालता आनी धापून दवरुया. जाली आता रेडी टू सर्व. आता हातून न्ही मातशें उदक आसा पळया, अशी अशी धबधबीत आसतनाच न्ही ती बंद करपाचो गॅस, कित्याक जाणा मागीर न्ही ती सुकता आनी न्हू घट जाता, म्हणजे सुक्की कशी जाता अशी जाता. आनी आतां ह्या तुमकां तांबडो मसालो दाखयल्लो ताचें सांगता. तांबडो मसालो तुमकां जर आतां जाय वयर बरें तामशेंच दिसपाक तर न्ही तुमी फोण्णां दिता आसतना भितर लाल तिखट घाला आनी तें घाला. पण आमच्या मसाल्यान तिखट आसा आनी तिखट नाका म्हणून हांवें तो घालूंक ना, फक्त तुमकां सांगपाक लागूनच हांवें दवरलेलो. आनी आतां ही रेडी जाली. आतां चण्याची उसळ रेडी टू सर्व केल्या. तेन्ना ही चपाती बरोबर खाया नाजाल्यार अशीच चमचो घेवन खाया. आनी न्ही अशीच उसळ तुमी मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाकात. आनी सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा, कळ्ळें? मातशी म्हाजी उमेद वाडटली न्ही म्हणून. आनी तुमी टायम काडून ही रेसिपी पळयली म्हणून हांव तुमकां खरेंच मना पासून सांगता, देव बरें करूं.